सत्तरी सुर्ला वाठारातल्या डेल्टा गजगजाचेर बुडिल्ल्या आदित्य दीपक कुमार सतपती या 15 वर्षाच्या चल्याची कूड निमणें सापडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा सांजे आपल्या इश्टांसयत गजगजाचेर पेंवपाक गेल्ले कडेन आदित्य हो चलो बुडिल्लो। पुलीस तशेंच उजो पालोवपी दळ ताचो सोद घेताले। निमणे सोमारा दनपारां ताची कूड सापडली। सुर्ला सत्तरी हांगातल्या डेल्टा वॉटरफॉलाचेर बुडलेल्या 15 वर्षाच्या भुरग्याची कूड आसा ही वाळपे उजो पालोवपी दलाच्या टिमीन रिकवर केलेली आसा आनी पोलिसांच्या ताब्यात दिलेली आसा। मेळिल्ली म्हायतीनुसार सत्तरीन सध्या पावसाचे दीस सुरू जाल्लेले आसा आनी दोंगर माथ्याच्यान जे उदक आसा हे व्हांवपाक लागलेले आसा। जायते धबधब्यान सध्या उदकाचो प्रवाह वाडल्या कारणान पर्यटक हांगासर पर्यटकाचो आनंद घेवपाक येता। गोवा, कर्नाटक तशेंच महाराष्ट्रांतले लोक हांगासर तेजी जी संख्या आसा ही दिसान दीस वाडपाक लागलेली आसा। काल आयतार आसल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात हांगासर पर्यटक आयिल्ले आनी तेतून बेळगांव कर्नाटक हांगातले एक फ्रेंड सर्कलाचो ग्रूप थंय आयिल्लो आनी भितरले 5 जाणांच्या ग्रुपांतलो एकटो भुरगो जेन्ना उदकान उतरलो तेन्ना तो उदकान व्हांवून वचपाक लागले। तेका लागून तेजे ते बाकीचे मित्र आसले तेंच्यांनी ताका वाचोवपाचो यत्न केलो, मात उदकाचो प्रवाह इतलो व्हडलो आसलो की तो तेंच्या हाताक लागूना। तेचे मागीर तेजी जी खबर आसा ही वाळपे उजो पालोवपी दल तशेंच पोलीस आनी म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांतले जे वन कर्मचारी आहा हांकां कळ्ळें आनी तेंच्यांनी काल सांजेच्यान हांगासर शोध मोहीम सुरू केल्ली। मात पावस येतालो आनी काळोख जाल्ल्या कारणान ताका शोध घेवपाक मेळोना। रातचे उशिरा ही शोध मोहीम आसली खंय तरी थांबयली आनी सोमारा सकाळच्यान ही शोध घेवपाक प्रयत्न केल्लो आनी आयज दनपारां तेजी जी बॉडी आसा ही उजो पालोवपी दलान रिकवर केलेली आसा। ह्यो जो भुरगो आसा ह्यो 15 वर्सांचो अल्पवयीन भुरगो आसा आनी तेजें नांव आसा आदित्य दिलीप कुमार सतपती। ह्यो बेळगांव कर्नाटक हांगातलो, मूळ ह्यो ओडिसा हांगातलो, मात तेजो जो बापूय आसा ह्यो आतां सद्या स्थायीक जाल्ल्या कारणान बेळगांव हांगासर रावता। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करता।